अरे तुका कितली पावटी सांगले तो सोरो बी पिवपाचास पळय तो तुजे लायकीचे ना. तू मरे कोणाल्या पार्टेक बी चल आनी चाव बी पी. तोंड घेवन नायट आउट आनी करपा येता आनी हेची उलट्यो म्हाका निवळ करपा पडटा. अरे तो नवो सोरो पिवपी तूं तेजे लागीं असो उलयता. अरे तेजी कॅपॅसिटी 0. हांव म्हणटा हेका 30 ml न्ही, हेका 5 ml चडटले. आतां पळय बाई म्हाका एक सांग, आतां बियरीची बाटली आहा ती तुका आतां ग्लासान ओतपाक जाय, पूण ग्लासाक फेस येवपा जायना. तूं कसो ओततलो सांग म्हाका. अरे तो बियर बी कांयच पिना आनी तूं ताका असलो कठीण क्वेश्चन विचारता. बियरीची बाटली करून ओपन करपाची आनी एक ग्लास घेवपाचो, तो ग्लास 45 डिग्रीचेर दवरपाचो आनी जशी बियर तितून ओतपाची आनी तशी वांगडा दोनी नीट करपाचें. म्हणटकीर बियर ते ग्लासान ट्रान्सफर जाली, मागीर ग्लासान थंय फेस येवपाचो ना. यस एक्सिलंट, सारकी सांगलें तेणी. तुका कशें कळ्ळें? सर तुवें सांगलें न्ही खंयच्या बेबद्या फुड्या वचोन शिकोन यो म्हणून. हांव म्हागे बेस्ट फ्रेंडा फुड्या शिकोन येयलो. हरामी हो.